गोयची जनतेक आमचे हे माजी मुख्यमंत्री आणि आताचे डिफेन्स मिनिस्टर आणि आयजचे मुख्यमंत्री सदां म्हणटा आमी स्किल इंडिया प्रधानमंत्रीचो आमी मेक इन इंडियाचो प्रोग्राम आमी फुडें व्हरता। म्हाका तरी हांव जेन्ना सत्रीन भोंवता आनी सांकळी आनी बिचोली तालुक्यान भोंवता, सांकळीचो आमदार बी कांय भुरग्यांक जॉब दिवंक पावलो ना। खंय ना खंय म्हाका दिसता की चर्चा करपाची गरज आसा आणि आमी चर्चा करत आयल्ली आसा। विधानसभेत आमी सरकाराचे नजरेक हाडून दिल्या की हे सरकार जो आसा बीजेपीचो, तुम्ही लोकांक सांगलेले की तुम्ही 50,000 नोकऱ्यो तयार करून आमचे गोयचे तरणाट्याक तुम्ही दितले, पण खंय गेले ते 50,000 नोकऱ्यो? उत्तरां जे येता एसेंब्लीन आमकां दिसून येता की कितले भुरगे तुम्ही लायले। आयज फक्त ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन करून कॉन्ट्रॅक्टरचे साडू मारपाक आनी साफ सफाई करपाक आनी सिक्युरिटीचे नोकऱ्यो तुम्ही आमचे गोयचे भुरग्यांक दितात आणि हेजे भायर तुम्ही कांय करूंक पावले ना। तुमचो सरकार पूर्णपणे यू टर्नाचो सरकार जाल्लो आसा। आमचे भुरगे आयज कॉन्ट्रॅक्टरचेर काम करतात, ते कॉन्ट्रॅक्टरच्या माध्यमांतल्यान बी तांकां बरे सॅलरी टायमार पावना आणि फक्त भुरग्यांक फसवणूक, भुरग्यांक फटोवपाचें काम बीजेपीच्या सरकारान केल्लें आसा। आमचो सरकार जर आयल्यार सत्तेर म्हाका तरी दिसता की आमी रोजगार कशे आमी तयार करपाचे हे काँग्रेस पक्ष आणि आमचो पक्षाक खबर आसा। आमी त्या तरेन नोकऱ्यो तयार केल्ले आसा आणि कायमस्वरुपी नोकऱ्यो आमच्या भुरग्यांक दिवपाचो होच आमचो उद्देश आसतलो। तरुण पिढी, महिला सशक्तीकरण आणि भुरग्यांचो तरणाट्याचो विकास हो आमचो उद्देश। आयज ह्या दृश्टीन पळोवंक गेल्यार भुरगे आमचे म्हणटा की एज्युकेशन लोनाक गेल्यार वर्सभर एज्युकेशन लोन भुरग्यांक गावना आणि हे छाती टोकून एसेंब्लीन सांगता की आमी ह्या तरेची योजना हाडल्यात, त्या तरेची योजना हाडल्यात। म्हाका दिसता की रोजगार संबंधी हो बीजेपीचो सरकार पूर्णपणे ठप्प जाल्लो आसा आणि कांय करूंक शकचे ना। 4 महिने उरले, गोयची जनतेन तरुण पिढी रावल्या की बदल घडोवपाक आणि ह्या फावट बीजेपीचे परिवर्तन न्हू, नवे तरेचे परिवर्तन म्हाका दिसता गोंय राज्यांत घडून हाडटले आमचे तरुण पिढी।